अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज मार्चाची 27 तारीख शुक्रार, प्राचीत काळाचो 6थो हप्तो. पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें आवस्वर 2:1 आनी 12:22. अविचारी चिंतनांनी बरोवन आपणा मोदें ते म्हणटात, आमचें जिवीत मोठवें आनी कश्टांनी भरलेलें. मनशाच्या मरणाक वखद ना. प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया, कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता. धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळ्ळेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. आपूण देवाक वळखता म्हूण तो बाडाई करता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पोत म्हूण सांगता. तो आमच्या चिंतनाचो केणणार जाला, ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्यान सोसूंक जायना. कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशाचे साली सारकी न्हय आनी ताच्यो वाटो वेगळ्योच आसात. आमी नीच म्हूण तो लेखता. अशुद्ध वस्तू तावन आपूण पयस रावता म्हणल्या भाशेन आमच्या वाटान तावन तो पयस रावता. प्रामाणीक मनशाचो शेवट बागी म्हूण तो सांगता आनी देव आपलो बापूय म्हूण बाडाई करता. ताची उतरां खरींकी म्हूण पळोवया, ताका कितें घडटलें म्हूण सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पोत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या हातांतलो ताका निवारतलो. हकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करता, अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखीतल्यांव. लजेच्या मरणाचें फर्माण ताका दिवया, कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणेंच आमकां सांगलां. ही तांची चिंतना, पूण ती सगळीं वांकडी, कित्याक तांच्या खोटेपणान तांकां कुरडे केल्यात. देवाचे गुठू तांकां समजनात. भगेवनपणाक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां बरवसो ना. निश्कळंक आत्म्यांक इनाम आसा म्हूण तांकां पाती येणिना. किर्तन 30:4. श्लोक. खंती दुखीन बरवरतेल्यांक सोमी लागींच आसा. शुभ वार्ता जुआंवचो वांजेल आवस्वर 7:1 आनी 2, 10:25-30. त्या दिसांनी जेजू गलिलियांत भोवूंक लागलो. जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत हेणे तेणें भोवूंक ताका मोन नातलें. जुदेवांनी सोलोवची तंबाची परब लागीं पावली, पूण ताचे भाऊ परबेक गेल्या उपरांत तोय गेलो. उक्तीनय बगार गुप्ती. जेरुसलेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकून म्हळें, ते जिवेशी मारूंक प्रयत्न करनासात आकास न्हयवे. तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी कोणीय ताचे विरोध शब्द काडिनात. होसू क्रिस्त म्हूण आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जालां काय? तरी वो खंयचो म्हूण आमी जाणाव. पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो म्हूण कोणाकय कळीत आसचें ना. देखून देवळांत शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें, हांव कोण आनी खंयतावन आयलां म्हूण तुमी जाणात. म्हजेच थकी हांव येवंक ना. म्हाका धाडलो तो सतेवंत, तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां, कारण ताचे तावन हांव आयलां. ताणेंच म्हाका धाडला. तितल्यार ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना, कित्याक ताजो वेळ ते दोळी येवंक नातलो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयण्यांनो, नितीवंत आनी अनितीवंत मनशा विशांत आमी समजता. नितीवंतांक इश्ट उणें खंय, अनितीवंतांक इश्ट चड आनी चड मेळटात खंय. आज नितीवंतपणान जिवोवचो, प्रामाणीकपणान जिवोवचो सोमी
आनी त्या सोम्या विरोध सोलसो गुठमोळ आमकां आयकोंक मेळटा. जेजू कोण म्हणून समजूंक आनी जेजू क्रिस्त म्हणलें सत समजूंक जुदेवांक कश्ट मारता. आनी ते पूर्वाग्रह पिडीत जावन चिंतात जेजू कोण आमी जाणाव, पूण न्ही जावन ते नेणात. आनी पवित्र सोल्ल्या प्रमाणे जेजूस सांगता हांव बापा तावन आयलां आनी बापानूच म्हाका धाडला आनी बापाची कामां हांव करतां आनी ते बापाक वळखनात. म्हणजे तांची काळजां तांणी दारूण केल्यांत. स्वताचो उजवाड, स्वताची वळख आनी स्वताची झळक तांकां नाका जाल्या आनी त्या वरवीं ते जेजूक नाश करूंक सोदताले. पूण नितीवंत मनशाक बें आसना. जेजू धैर्यान परबेक वेता. उक्ते न्ही जाल्यार गुप्त येता, ताची वळख ते धरतात आनी थंयसो लोक ते उलोवंक लागतात. वस्सू खंय क्रिस्त म्हूण ते जाणा जाल्यात कोण ना. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हांव आनी तुमी जाणा जाल्या हांव वस्सू क्रिस्त, वस देवाचो अभिषेक्त, वस आमचो सोडवंदार. ह्या संवसारांत क्रिस्ता विरोध सबार आमकां आयकूंक मेळटा. त्या विशयांत आमी तकली पाड करची न्हय. आनी हेच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलें वाचप आनी वाचपाच्या निमाण्या लायनीन अशें सांगता आमकां, कित्याक तांच्या कोटेपणान तांकां कुरडे केल्यात. आज आमी कुरडे जावंक, दोळे आसात दिसना, कान आसात आयकना. कारण कितें? आमच्या कोटेपणान आमकां कुरडे केल्यात. आमच्या वायटान, आमच्या वायट वडण्यो संवयो हातूंत आमकां कुरडे केल्यात. आमी देवाक पळोवंक शकना, देवाचें उतर वाचूंक शकना. आमकां आळसाय जाता, ह्या आमकां न्हीद येता. कारण आमचें कोटेपण आमकां कुरडें करता म्हणटा पवित्र सोलो. देवाचें घूट तांकां समजनात. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही वाचपां आमकां देवाचें गूट, देवाचें उतर आमकां देवाचें गूट समजा सारकें आसात. आनी ते गूट उगडप जाल्लो गूट पवित्र सोलो सांगता तो जेजू जावन आसा आनी जेजू आमचो सोडवंदार जावन आसा. जेजू द्वारे आमकां सासली जिवीत मेळटा. भगेवनपणाक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां भरवोसो ना. थोड्यांनी चिंतचें आसा, हांव मागणें करतां, हांव भगेवनपणी जियेतां, कित्याक म्हाका कश्ट, कित्याक हें सकट जाय जय ना, कित्याक हें सकट कोरोना तसली पिडा ये जय. मोगाच्या भाव भयणीनो, भगेवनपणाक खरेंच इनाम मेळटलें म्हूण पवित्र सोलो सांगता. निश्कळंक आत्म्यांक इनाम आसा म्हूण तांकां पातयेणी ना. आज आमच्या आत्म्यान कळंक असो नजो. जेजू म्हणूंक लागलो, जें कितें मनशाच्या तोंडान तावन भायर येता, तें काळजां तावन येता, तें ताका मेळयता, मेळ्ळें करता. जें कितें भितर येता तें जिरता आनी भायर वेता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज भगेवनपणाचें जिवीत, निश्कळंक जिवीत जिवोवंक देव आमकां आपोवणें दिता. आनी देवा विरोध आमी वचनासतना देवाच्या मोगान आमकां जिवोवंक तो आपोवणें दिता. जेजू विशांत आमी दुबाव करचो न्ही. जेजू विशांत आमी दुबावांत जियोवचेंय न्ही. आमी बरोसो सांडचो न्ही. आनी ह्या आईन काळार, ह्या दिसांनी आमकां येवचे मारेकार कर्गाच्या मोदें आमी जियेता. ह्या वखदां आमी बरोसो सांडचो नाका. तसो सोमी आमकां धैर्य दिवं दी. तसो सोमी आमचें जिवीत चलोवं दी. त्याच सोम्याक आमी समर्पण आयचो दीस आमी आरंभ करया. सर्वेस्पर बापा आगणीत काकूळदारा तुका अर्गां होगळाप आनी वाखाणी दिता. ईश्वर आयकून तुज्या भावा भावडां खातीर हांव मागतां, तांचेर तुजे विशेष आशिर्वाद बेसांव कृपा फेकोवन देव दिवं दी. जें कितें उणें पडलां सुमिया तूं भरती कर दी. तुज्या नांवान तांकां जैत उतरान भलायकी रक्तां सुटका दी. कोरोना व्हायरसाच्या बियांतलें राखून व्हरू. राष्ट्रांचेर, राज्यांचेर, सगळ्या संवसाराचेर, गांवाचेर तुजें आशिर्वाद बेसांव देव दिवं दी. आनी आमकां तुजें दैवीक संरक्षण तूं आमकां दी. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.